फोंडा म्हालान साळगांव आसा तसोच कचऱ्याचो प्रकल्प उबारपाचो, जेणे करून फोंड्या तालुक्यात कचऱ्याचो प्रश्न सुटावो जातलो. त्या खातीर फोंड्या पालिके कडेन जमीन आसा तातूंत प्रकल्प उबारपाचो असो प्रस्ताव आमदार सुदीन ढवळीकारान नगर उदरगत मंत्री मिलिंद नायका कडेन फोंड्यांतल्या कचऱ्या संबंदी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर चर्चा करतना सभाघरांत दवरलो. तसो प्रस्ताव खात्या कडेन दिल्यार ताचेर निर्णय घेता अशें उतर मंत्र्यान आमदार ढवळीकाराक दिलें. ही जी 17,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा म्हणून तांणी सांगल्या, तातूंत ते जसो सालिगांव प्लांट आसा तसो प्लांट थंय 30 टन किंवा 40 टनाचो घालूं शकता काय कितें? स्पीकर सर, तशें अजून काय प्रपोजल ना. थंय एक 17,000 स्क्वेअर मिटर जागो आहा आनी तेचेर 2 शेड्स आहा. एक्चुअली फोंडा म्युनिसिपालिटी म्हणजे एक 15 दीस पयलीं असेंब्लीच्या पयलीं काय ओवरऑल सगळे ऑफिसर, चीफ ऑफिसर आनी म्युनिसिपालिटीचे जेन्ना मिटींग घेतलेली, तेतून फक्त आमच्या गोंयांत एक 4 मेजर व्हडले म्युनिसिपालिटी वास्को, मारगांव, म्हापसा आनी पणजी हेचेरूच गार्बेजीचो चड विशय जाता. फोंडा आयज पर्यंत तसो विशय व्हडलो काय ना, पण आउट ऑफ दॅट 17,100 वॉट एवर एवेलेबल तेतून एक 2 शेड्स आहा आनी आमी आनी 2 शेड प्रपोज केला ती सेग्रिगेट करून जी गार्बेज येता ती ट्रीट करपाक. तसो तुमी सांगता तसो अजून प्रपोजल काय ना. सभापती महाशय, आतां सद्य परिस्थितीत थंय बरी आसा बिकॉज कावन्सील इज वर्किंग प्रॉपरली. हाजो अर्थ असो न्हय शेवटी कावन्सिलानूच काम करपाक न्ही ते. कावन्सिल इज वर्किंग प्रॉपरली अशें न्हय. कामच कावन्सिलाचें न्ही, ताका आनी स्पेशल काय दिवपाची गरज ना. सभापती महाशय, म्हाका हें मान्य ना. कारण प्रत्येक गोष्ट वाडत आसता. पयलीं रस्ते आमचे 3.5 मिटर आशिल्ले, आतां आमकां 9 मिटर रस्ते जाय पडटा. पयलीं पायपलायन 4 इंच आशिल्ली, आतां आमकां 150 mm जाय पडटा किंवा 250 mm जाय पडटा. सो तशें हें आसा कचऱ्याचें. कचरो वाडत आसा, तो कंट्रोल करपाक जाय. म्हाका गव्हर्मेंटा कडच्यान एश्युरन्स जाय, तांची 17,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आनी दीस म्युनिसिपालिटी इज डुईंग व्हेरी वेल. आय एम प्राऊड. ताचे बरोबर आमदारूय काम करता. म्हजो प्रश्न असो आसा, आमदार बरें काम करतात. आमदारूय बरें काम करता, हांवूय बरें काम करतात म्हटलां. हांव तिस्ता वचून येयला पळयलां. सभापती महाशय, म्हजो प्रश्न तांकां असो आसा की 17,500 स्क्वेअर मिटर तांकां एवेलेबल तांची जमीन आसा. सालिगांवा सारको प्रोजेक्ट आनी 30 कमीत कमी 40 पर्यंत थंय वचूं येता. ताजी तयारी तुमी करा. कारण सायड बाय ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, प्रियोळ, आमी, मडकय, शिरोडा, हे सगळे तातूंत आमी येवं शकता. आनी आतां जर हे प्रोविजन चालू म्हणजे आमी जर आतां प्रोजेक्ट चालू केलो आसत, फुडले 5 वर्सांत आमकां जाय तसो थंय प्रोजेक्ट मेळूं शकता. ती तुमी करूं शकतले काय कितें? तर स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA बरोबर सांगलें की ती म्युनिसिपालिटी बरी काम करता. आमी त्याचो रिपोर्ट घेतला. ती म्युनिसिपालिटी बऱ्यापैकी काम करता. थंय व्हडलेशे गार्बेजीचे इश्यू ना. म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर्स काम करता आनी म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे थंयचो लोकल आमदारूय बऱ्यापैकी काम करता. सो तांकां शाबासकी दिवपाची गरज आहा. कारण शेवटी आमदाराच्या कंट्रोला सकयल म्युनिसिपालिटी काम करीत आनी अशें चलत जाल्यार सगळ्या म्युनिसिपालिटीने विशय सॉर्ट आउट जातले. तुमचे प्रपोजल एक्झॅक्टली कितें मागता तुमी ते म्हाका परत सांगते. ती मातशें हांवें स्पश्ट दवरलां की 17,000 थंय स्क्वेअर मिटर जागो आसा. एक ल्हान प्लांट जसो आमी हांगा घातला सालिगांव, तसो प्लांट तुमी थंय घालपाची तयारी करूं शकता काय कितें? आनी तर कितें? कारण त्यो ज्यो आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा फोंडा तालुक्यांत, ताजो प्रॉब्लेम कितें हो म्हाकाय खबर आसा. आनी त्या खातीरूच हे 4य हें करून थंय जर बरो प्लांट जाता आनी कोणा प्रॉब्लेम ना, वास ना, काय ना, जाल्यार प्रश्नच येना थंय. नाही, तुम्ही उलयतना तालुक्या बद्दल उलयता, कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्युनिसिपालिटी तांकां लागता पळय तितल्या एरिया बद्दल त्यांची गार्बेज सध्या गार्बेज म्हणजे झगडी जावपाचो प्रश्न जाला. स्पीकर सर, हांव गार्बेजीचेर उलयतां आनी पोंडा म्युनिसिपालिटीन हांवें क्वेश्चन काडला बिकॉज दे गॉट अ लँड 17,000 स्क्वेअर मिटर एरिया. यू कॅन हॅव 30 टन्स. स्पीकर सर, बरो प्लांट थंय घालूं शकता. एक मिनिट, हांव कितें सांगता, हांव उत्तर तुमकां क्लियर दिता. त्या म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ ऑन एन एवरेज 400 मेट्रीक टन गार्बेज येता. बरे पैकी सेग्रिगेट जावन येता. आयज पर्यंत त्यांचे ट्रिटमेंट जे करता सॅटिस्फॅक्टरी आहा.
प्रॉब्लेम मातशें काय ना तुमचे चारशे जे ना- एक मिनिट हांव कंप्लीट करता राव, 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 हांव आयक, सांगता न्ही तुका पयलीं एक मिनिट थंय तुमकां जर तुमचे कितें रिक्वेस्ट आसा त्या प्रमाणे कितें घालपाक जाय आनी तुमी सांगता जाल्यार ते प्रपोजल तुमी आमकां धाडचे आमी तेचेर विचार करता काय हरकत ना पण आयज पर्यंत तें चलता फुडें येतले ताका लागून सोल्युशन करपाक सरकार आसा न्ही अदी मातशें ताणें उत्तर दिलं त्या प्रमाणे 8 टन वेट वेस्ट येता आनी ड्राय वेस्ट 6 टन्स पर डे येता हे पर डे तुवें उत्तर दिलां तें 30 दिसांचें दिलां आमी आमचो जर बाकीचो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थंय जर बरो प्लांट घालूं शकले आसत इन फ्युचर बाय प्लॅनिंग रायट नाव जाल्यार ह्यो गोश्टी फुडें आमकां बऱ्यो पडटल्यो त्या खातीरूच हांवें हो प्रश्न काडला आनी हें जर जायत आसत जाल्यार इट इज नथींग लायक इट म्हणून मी परत तुमकां सांगलें की तुमचे कितें प्रपोजल आहा त्या विशयाचेर स्पेसिफीक जाल्यार तुमी धाडचे आमी तेचेर विचार करता सरकार म्हाका तुजें एश्युरन्स दी की अशें जे हो फक्त पोंडा म्युनिसिपालिटीचो प्रश्न काडला हांवें अशें प्रत्येक तुमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन आसतलें आनी बारीक बारीक जर थंय करत आसत जाल्यार हे सगळे गोश्टी एट वन पॉयंट मोकळे जावंक शकता स्पीकर सर आमी स्वच्छ भारत अभियान हाच्या अंतर्गत हे काम जे आसा पुराय गोंयांत सुरू केलां तांकां स्वता माननीय सभासदांक खबर आसा की एट प्रेझेंट गोंयांत 4 प्लांट येतात ताच्या बरोबर आमी बायोमेडिकल वेस्ट म्हणा किंवा बाकीची सगळी वेस्ट कन्स्ट्रक्शन वेस्ट हॅजार्डस वेस्ट कॅमिकल हे सगळे ट्रीट करपाक म्हाका दिसता फुडल्या 3 वर्सांच्या भितर गोंय हे नंबर 1 चेर आसतलें तुमी म्हणटा तशें आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे प्लॅनिंग करता पुराय गोंयभर प्लॅनिंग करप अत्यंत गरजेचें आसा फुडल्या 5 वर्सांचो जर आमी विचार करता आसत जाल्यार तो विचार करपाक जाय म्युनिसिपालिटी एकदां आपलीच म्युनिसिपालिटीची वेस्ट तकलेन घेवन कदाचित प्रपोजल धाडची ना म्हणजे ते म्हणटाले आपल्या म्युनिसिपालिटीचे पुरते आमकां गरज ना पण आमकां तालुक्याचो विचार करपाक जाय पूण आमी जेन्ना म्हणटा की अंत्रूज माल फोंड्या तालुको हे जर पळयत जाल्यार त्या परिसरांतलो फाल्यां सकाळी आतां तितको व्हडलो जायना कळटो पण फाल्यां सकाळी खंय वयतलो हाजो विचार सगळो कन्सिडर करून म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन जी 17,000 जागा आहा पळय ती कमी पडटली म्हाका दिसता जर आतां 18,000 ती कमी पडटली कदाचित इन फुडें आनीकूय जर थंय आसत प्लांट जाल्यार कमी पडना हो प्लांट हो प्लांट घालता आमी. इट इज नॉट इन म्युनिसिपल एरिया इट इज इन कुट्टी खाणेपार इट इज इन कुट्टी हांवें पळयल्या सो देर इज नो क्वेश्चन दॅट म्युनिसिपालिटी एरियेन आसा अशें म्हणपाक कुट्टी पंचायतीची बी थंयसर ट्रीट करतात ओके फाटल्या दिसांनी थंय आतां ते खूब बरें काम करता बट स्पीकर सर हांव माननीय सभासदांक इतकेंच सांगपाक सोदतां की गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी आमची वेस्ट मॅनेजमेंट जी नवीन मिनिस्ट्री जाल्या हाजो बेजीक पुराय सर्वे गोंयांतलो म्हणजे आमी म्हणटा की 12 तालुक्यांनी कशा पद्दतीत वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट केलें वतलें फुडल्या 5 वर्सांची प्लॅनिंग आमची कितें आसतली तेजो प्लॅनिंग हो आतांच आमी करतले आनी खंयसर आनीकूय जर आमकां म्हणजे आमी जेन्ना म्हटलां की वेस्ट ट्रीट करता आसतना आमी सगळ्या पद्दतीची वेस्ट म्हटलां तेन्ना त्या खातीर ही अशा पद्दतीची वेस्ट सॉलीड वेस्ट ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट ही सगळी तयार जाता आसतना ती ट्रीट कशी करप आनी तेजेर कितें फुडले उपाय हाजो प्लॅनिंग ऑलरेडी सुरू केला आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाजो प्लॅन जो आसा हो प्रपोज प्लॅन फुडले फावटी आमी कदाचित तो असेंब्लीनी प्रपोज करतले आमदार ढवळीकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर तशेंच तांणी दवरिल्ल्या प्रस्तावाचेर फोंड्याचो आमदार रवी नायकान हरकत घेतली फोंड्या पालिके कडेन आशिल्ली जमीन पुराय तालुक्याच्या कचऱ्याची विलेवाट लावपा खातीर पावची ना दुसरी कडेन जमीन आसा थंय करात असो प्रस्ताव सभाघरांत मंत्र्या कडेन आमदार रवी नायकान दवरलो स्पीकर सर तुमी तालुकाचे थंय हाडून ते प्रॉब्लेम सोडपाचे ना कित्याक थंय जागो ल्हान तो म्हणजे खंयचेय तरी दोंगराचेर व्हरून ते हें केलें वेस्ट हें तुगे ट्रिटमेंट प्लांट तो केलो जाय जावं वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तो घातलो जाय खंय ते दुसरे कडेन थंय जागो पावपा आनी ती रे हायवेचेर आसा हायवेचेर आनी दोंगर सगळे आसा भितर पण ताका लागून ती 18,000 मिटर जी आसा जमीन ती म्हाका दिसता फोंड्याकच पुरती कित्याक फोंड्याची आमी खांडेपार पंचायत लागता ताका म्हणजे एक पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हण ताका लागून तो जी जागा आसा ती म्हाका दिसता ती आतांच ते वेट हे आसा वेस्ट जे आसा तो 225 टन म्हयन्याक येता म्हणजे जवळ जवळ 4,000 वयर जातली वर्साक म्हणजे इतली आनी तेच बराबर तुगेले वेट आनी ड्राय आसा 174 टन पर मंथ म्हणजे हे अशें टनांनी जे आसा टोटल कलेक्शन ऑफ अबाउट 3,399 टन्स हे अप्रोक्सिमेटली पर मंथ येता म्हणजे हो वेस्ट थंय चड जाता जागो ल्हान आसा आनी दोंगराची अशें भाग आहा तो म्हणजे हें ना भितर हें आनी तूं जर गेल्यार तेगेले तूं
मडकय किंवा त्या मतदारसंघात खंय तरी जागो पळोवन आनी एक ताका दी. एकाच तालुक्यातल्या 2 आमदारांमदीं एकी नाशिल्ल्यान निमणे मुखेलमंत्री सावंतान दोगय आमदार एकठांय बसून खंय प्रकल्प उबारपाचो तो थारायात आनी संबंदीत खात्या कडेन प्रस्ताव दियात अशें आमदार सुदीन ढवळीकार आनी रवी नायकाक सांगलें. म्हाका दिसता आनीक जागो जाल्यार आयदर MLA बाब रवी नाईक किंवा MLA बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी त्यांच्या दोगांय कडेन जागे आहा थंयसर. तेंच्यांनी दोगांयनी आयदर फोंड्यान तरी फोंडेच्या पत्रावन म्हणटा तसो दाखोवचो आमकां तांच्याय कडेन आसा जागे, नाजाल्यार बाब सुदीन ढवळीकर गोंयचो आसा. प्रत्येक जाण स्वताचो कचरो आपल्या घराघरांत करीत तेच आसता. म्हटलें न्ही. हो अमके कडेन तो अमके कडेन आमी धरून तशें उपयोग ना. आनी आतां फोंडेचो कुर्टी पंचायतीन कित्याक आता at present घेवपाचो कुर्टी पंचायतीन आहा तो. मुन्सिपल एरियेनूय ना. पॉलिटिकल प्रश्न हो, पॉलिटिकल प्रश्न हो, पॉलिटिकल ना. तो जागो ल्हान आसा थंय. हांवें म्हटलें न्ही, त्या खातीर हांवें म्हटलें आनीकूय जागो जाय जाल्यार थंय आसा जाल्यार थंय थंय एक्वायर घेवपाक करा. चान्स ना, दोंगर आसा. काय हरकत ना. तुम्ही दोगूय जाण मेळून जाय जाल्यार जागो ठरयात. आमकां जागो खंय तो दिया. आमची काय ना तशें, आमची तशी काय ना. एक जायना. कळ न्हू, तशें ना. म्हणटरीच दोगूय एक जावपाचें ना. तो जागो पावपाना. जागो तो पावपाना. ल्हान जागो आसा तो. आनी मदीं ताका नाला आसा. ओके. मातशें दोगूय एक जावन करता काय येस ओके प्रॉब्लेम ओके येस.